Nikak Yokadyong, kami sogli ubi raon, gayan Korea, A35, page 19. Tuji soshi aileo Korea, mozo tuji magukapka. I could do some mistachi. Doi makui gorozamchi. I could do some mistachi. Doi makui gorozamchi. बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन Amen. सर्विस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमची सवे आसूं. इश्टानो आमी ह्या वेळार हांगासर मिसा बेठीन वांटो घेवंक देव मंदिरान एकठांय जाल्लीं आसात बागेवन तातूंत मान दिवंक आमी जाणान देव आमची मागणी आयकता ह्या ताच्या चाकरा वरवीं आनी ह्या पासत आमची विणवणी आमची मागणी आमचेर आसलो भार आमचेर आसले खूश त्रास घेवन आमी हांगासर आयल्या भावार्थान की होच देव आमकां समाधान दितलो म्हणून आनी हें करता आसतना आमी आमची दिनवासणेची मागणी घेवन आयल्या जाय त्या आमच्या जिवितान आमचे फामिलीन आमी बरेपणां अनुभवल्या ह्याच देवाची बरेपणां बागेवन आंतोनीचे विणवणी आनी जेन्ना आमी देवाक दिनवासूंक आनी आमची मागणी ताचे मुखार दवरूंक हांगासर एकठांय जाल्लीं आसतना केवी भाशेन देव आयज आमकां उलो मारता खूश त्रास आमच्या जिविताचो भाग पूण ह्याच खूश त्रासांक लागून हांवें देवाचो बरो वावर करपाचो सोडून दिला काय खूश त्रासांक भिवून हांव फाटीं सरलां काय जाय ते वावडी गोडी हांव सरलां जायत ह्या वेळार देवाचे बोगसणे मागुया ताणें दिल्लें मिसांव मुखार व्हरूंक खूश त्रासांक भिवूंक हांव फाटींच रावला जायत कालतिकायेन देवाचे बोगसणे मागुया म्हणून हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भगवान म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सुदान सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भगवान म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. Somia kakluko, Somia kakluko, Somia kakluko, Somia kakluko, Krista kakluko, Krista kakluko, Krista kakluko, Krista kakluko, Somia kakluko, Somia kakluko, Somia kakluko, Somia kakluko. ह्या वेळार आमची इंतेसवां देवा मुखार आमी घालुया ह्या आयचे मिसाचे इंतेसांव देवा कारगां दिवंक भेटयता लॅनहीन नोरुनिया ताचे पासत आमी मागुया तेच भाशेन आमी बी आमच्यो गरजो घेवन आयल्या कोण आपणाचे पिडीक लागून देवा लागीं भलायकी मागता जावं भुरग्याचे देण्याक आशेता जिविताचो सांगाती सोदता नोकरी सोदतात हेर आपल्यो गरजो घेवन आयिल्लीं आसात आमची तशी हेरांची गरजो ह्या वेळार देवपा हातीन आमी घालुया प्रार्थुया
देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जन्मपणा वरवीं आमच्या गाडल्या सैमाक तूं ओकोद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. तुवें बासायलेली देणी आमी ओळखूंक पावल्या ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव दवरिना जावच्या आमचो बाबात आनी बोरवासो ती हीर कर. आमच्या सुमयांच्या पुता जेजू क्रिस्ता हांव वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. दोर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. अंतोकियेक आनी आयकोनियेक तान थोडे जिदेव आयले. पोरचेक कुबदावून ताणें पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोंवती एकटवले. तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारान गेलो. आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नाबासा बरोबर देर्बेक गेलो. देर्बे शारांत शिव वर्तमान परगटून जायते शीस केल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी आयकोनियेंतल्यान अंतोकियेक परतले. ताणें शिसांक घोटाय दिली आनी भावार्थान तीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायते कश्ट दूख आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एक पवित्र सभेक ताणें जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जाचेर ताणें विस्वास दवरलेलो त्या सोमयाचे आदीन तांकां केले. पेसिदिये प्रांतांतल्यान ते पांफिलियेक पावले. पेरगा गांवांत देवाचे उतर परगटतोच ते आतालियेक गेले आनी थंय तान तारवार बसून अंतोकियेक पावले. हाचे आदीं हाच्या शारांत ताणें सोंपयलेल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजत मागून तांच्या हातान घाले. हांगा पावतोच पवित्र सभेक ताणें एकठांय केली आनी देवान आपणाक केल्ल्या तितल्यायची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तेंय बी तांकां सांगलें. शिसा बरोबर ते थंय जायतो काल रावले. देवाचें उतर हें. आमचो जाबाब. तुजे बोग सर्वेस्परा तुजे राजवडकेची मोहिमा गाजोवं. सगळीं म्हणुया. तुजे बोग सर्वेस्परा तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोवं. तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे बोग तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोवं आनी तुजे पदवी परगट करूं. जाबाब. तुजे बोग सर्वेस्परा तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोवं. अशें सगल्या मनशांक तुजे वर्ती कर्तुवां आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा कोलीत सांग. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिनकेचे पिनके तुजी राजपदवी तोखता. जाबाब. तुजे बोग सर्वेस्परा तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवं. म्हज्या तोंडान सदां आसूं सर्वेस्पराची वाकानी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्या रचना स्तुती करूं सासणां सासणांक. जाबाब. तुजे बोग सर्वेस्परा तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवं. शिव वर्तमानाक आमची कालचां मनां तयार करूंक उबी रावया. सर्वेस्परा soy, soy, Sorvespora, soy, soy,
मरण सोसून मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावन आनी अशें आपले मोहिमेन भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडून येवंक जाय आसलें. Service for us, soy, soy. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय असो जिवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबळ वो बिजूड जावं नाय. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां. अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सुरी वेतां म्हूण तुमी संतोश बरीत जातले आसले. कित्याक बाप म्हजेवन व्हड. हें घडोवन आयले उपरांत तुमी विस्वास दवरच्याक. आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना. पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान फरमायलां तें पाळटा म्हूण संवसाराक कोडून येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, ही एक गाडवाची काणी. डॉंकी. एक दीस गाडो डॉंकीकूय एका फोंडांत पडलें, खोल खोंडांत पडलें आनी ताच्यान खंय भायर सरोंकूच जायना जालें. जाय ते प्रयत्न करूंक लागलें हें गाडू ह्या फोंडांत भायर सरूंक. पूण जितलेय पावटी तें प्रयत्न करतालें माती कोसळोन खंय ताचेर पडटाली. आनी तेन्ना ही इतली माती ताचेर पडटा ती ताका थंयसरूच चेपून दवरूंक जातालें. पूण हे गाडवान कितें केलें तें पळोवया. हे गाडवान जितलेय पावटी ती माती पडटाली ती आपल्या खाटीर पडटाली ती तें गाडू हापडूंक लागलें आनी फापडून ती माती आपणाचेर आसली ती खाला उडयताले आनी ताचेर आपूण उबें रावतालें. आनी हे भाशेन जितलेय पावटी माती ताचेर पडटाली ताका चेपून दवरचे सुवातेर ती माती आपूण तें फापुडटालें आनी ताचेर आपूण उबें रावतालें. आनी हे भाशेन करून 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 ही माती जी कोसळोन पडटाली ती आख्खो फोंड भरून काडटा आनी भरून हें गाडू ह्या फोंडांतलें भायर सरता. ही काणी सादी. कितें आमकां शिकयता काय, कसली देख शिकयता काय. जेन्ना माती आमकां गिरासूंक सोदता वो कितेंय आमकां चेपून दवरूंक सोदता त्या मातयेन वो त्या त्रासान वो त्या कोश्टान वो त्या वायटान गिरासून थंयसर चेपलोले सुवातेर म्हज्यान ती फापडून भायर उडोवन ताचेर उबें रावन म्हाकाय बी जैत मेळून घेवंक शकता. दर एकल्याच्या जिवितांत कोश्ट आसात, सगल्यांक कोश्ट आसात. पूण कोश्टांक हांव कसो जबाब दितां? दोन भाशेन जबाब दिवंक जाता. पयले सुवातेर ह्या कोश्टाच्या पोंदाक चेपून पुरून थंयसरूच मरोंक जाता. वो दुसरे वाटेन कोश्ट आसात पूण ते कोश्ट फापडून उडोवन ताचेर उबो रावन तेच आमकां जैत मेळून घेवंक एक हातयार करूंक जाता. आनी अशेंच करूंक आयज आमकां देव आपयता. आयचे झुरितोर आमी पयलें वाचपाचेर नियाळ करीत आमकां बागयोन पावलूचें जिवीत एक उदाहरण जाता, एग्जाम्पल जाता. बागयोन पावलू हे धर्मदुतांचो इतिहास आमकां सांगता. तो आतां लिस्त्रा म्हणटा थंयसर आसा आनी देवाचें उतर राज परगडटा तो. आनी हें मिसांव ताचें, हें पयलें मिसांव ताचें आनी हे यात्रेन तो आसा बार्नाबासा सांगाती. हें सोंपें जायना ताका. जितलेय पावटी तो देवाचें उतर परगडटा तो बरें करता, कोणाक वायट करिना. पूण जुद्यो जे मातशा क्रिस्तांवाचेर आड आसले देवाची जेजू क्रिस्ताची खबर परगडटात म्हणून आयज ते येतात दुसऱ्या गांवचे
आंतियोकेचे आयकोनियमाचे थंयसरले येतात आनी हांगासर जंयसर बागेवन पावलो देवाचे उतर पुरगोडटालो त्या लोकांचे कान भरतात तांकां खोबडावन नाका जाल्लीं बागेवन पावलोचे नाका जाल्लें सांगून ह्या लोकांक बागेवन पावलोचेर कोंत्र कोत्तात आड कोत्तात आनी हो लोक कितें करता काय लोक बागेवन पावलोक फातरावंक लागता इतलो फातरायता की थंयसर आमकां मेळटा तो मेल्लोच कसो म्हणून ती ताका ओडून वतात ताची परिस्थिती इतली गंभीर जाली फातरावून तो मेल्लोच कसो तांणी सोडलो आनी ताका ते ओडीत ओडीत शाराच्या भायर घेवन गेले इतले कोश्ट सोंसले पूण उपरांत कितें जाता तें गरजेचें जेन्ना ताका शारा भायर दवरलो जोखमी जाल्लो बागेवन पावलोक शारा भायर दवरलो शीस आयले जेजू क्रिस्ताचे ताचे सांगाता गोडी देवाचे उतर पुरगोटाले ते थंयसर आयले आनी ते ताचे सोर भोंवती आसले तेन्ना बागेवन पावलो परतो उठलो जोखमी जाल्लो इतलो ताका मार लागलो इतलो मेल्लोच कसो जाल्लो परतो उठलो आनी उठोन कितें करता आमी गोडी म्हणटली बाळे तो परतो वेतलो म्हणून आपल्या गांवघरांत ना तो परतो दुसऱ्या गांवांत वेता देरबे म्हणटा थंयसर देवाचें उतर पुरगोट ताच्यान हांगासर करूंक जातालें तें हें अरे म्हाका त्रास पडटात मारतात हांवें सोडूनच दिता चल हांव वेता ना मार पडलो ताका मेल्लो कसो जालो पूण परते आतां दुसऱ्या गांवांत वेता देवाचें उतर पुरगोटू आनी थंय देवाचें उतर पुरगोटू परतो लिस्त्रांत येता आनी उपरांत मागीर आयकून येता आनी आंतियोकेन थंय वेतलो जंयसून हे मनीस आयले जुदेव जाका मारले ते थंयसरूय वेता आनी हे सुवातांनी तो पवित्र सभा बांदता आनी पवित्र सभा बांदून थंयसर वडिलांक नेमता जे हे पवित्र सभेचे एके भाशेन काळजी घेतले ते कित्याक थंयसर कोणूय एक वडिलाक जाणट्याक तो नेमता तूं आतां देवाचें उतर पुरगोट ह्या भावार्थ्यांचो तूं भावार्थ राख आनी हे भाशेन तो तांकां एक वस्त सांगता जरी तर स्वर्गी राजान भितर सरूंक जाय कोश्ट दोगड सोसूंक जाय हें पवित्र पुस्तकाचें सोत जे जेजूनय आमकां सांगलें कोण म्हजो पाटलाव करूंक सोदता ताणें आपलो कुरी सुबारचो जेजूचो पाटलाव करपी जेजूचो वावर करपी त्या पासून कांय तुमकां जावचें ना सगळें सोबेपण मेळटलें अशें पवित्र पुस्तक आमकां सांगोच ना पयली सुवातेर जेजूनच सांगलें तूं जरी तर पाटलावदार जाता कुरी सुबार आनी आयज बागेवन पावलो ह्या वडिलांक सांगता जे पवित्र सभेचे फुडारी कशे नेमलोले पळयात स्वर्गी राजान भितर सरूंक सोदता जाल्यार कोस दोग तुवें सोसूंकूच जाय कोस दोगडा विणे कोण स्वर्गी राजान भितर सरचो ना कोस दोगड आसात जिवीत वायट जातलें त्रासाचें जातलें पूण शेवटाक एक व्हडतो इनाम मेळटलो तें म्हणल्यार स्वर्गी राजान सूख आनी हें बागेवन पावलो तांकांच मोटिवेशन दिता तांचीच काळजां मनां गोठ करता कित्याक तो जाणा आसलो आतांच्यान तांचें जिवीत सोंपें जावचें ना कोस दोगड येतले आनी हेंच की केलें बागेवन पावलोनूय तेंच केलें जायत्या जाणांनी ताका मातये पोंदा चेपून दवरूंक पुरूंक सोदलें जावं ताका मारून ताचे वावरान ताच्या मिशनारी यात्रेन आडकोड कशी जावन त्रास कोस करून पूण बागेवन पावलोन ती मातये पोंदा चेपोन थंयसर मरोंक ना पूण बोलदें जाल्यार ती माती हापुडली ताणें आनी ताचेर तेच एक कोश्ट दोगड हातियार केलें जैत मेळून घेवन आनी हें गरजेचें आयज कितें भाशेन पयले सुवातेर हें देवाचें उतर आमकां आयज जिविताक एक व्हड संदेश दिता बागेवन पावलोन जे भाशेन फुडारी नेमले तेच भाशेन जेजू क्रिस्तान बागेवन पावलोक फुडारी नेमलो जेजू क्रिस्तूय आयलो देवाचें राज स्थापूंक ताकाय तेंच केलें जावं ते धर्माच्या वडिलांनी कितें कितें ताचेर नाका जाल्लीं कारणां घालून हें तें करून जाय तो ताचो वावर दामून दवरूंक चिंतलें पूण तें जावंक ना कित्याक तांणी ही माती हापुडली आनी कोश्ट दोगड एके भाशेन हातियार केलें जैत मेळून घेवन आयज पयले सुवातेर देवानूय आमकां गोडी पवित्र सभेचो वार मुखार व्हरून नेमल्यात एक पाद्री कसो एक माद्री कशी एक लौकीक म्हणटाना PPC मेंबर कशी आसत जावं कॉन्फरात कशें आसत वेगवेगळे समितीचे एसोसिएशनाची वांगडी कशी आसत आमी फिरगोसकारां आसत आनी देवाचो वावर मुखार व्हरतना जायते असले कोश्ट दोगड येतात जेन्ना दुसरो आमकां मातये पोंदा चेपून दवरूंक सोदता जावं एक पाद्रीक एक फिरगोजेन ताचीच फिरगोजकारां जायते पावटी चेपून दवरून ताका काबार करूंक सोदतात एक माद्रीक जी आपलो वावर कोत्ता
जावं दुसरी जी तांचेर आड आसा ती तांचोय वावर मातये पोंदा घालून चेपून दवरूंक सोदता. आमी लौकीक आहा कशीं जावं कोण PPC मेंबर तांकां कितें कितें उलोवन तांकां सोकला घालून तांचे हृदय सारकें पिडार करून तांकां सोकला घालूंक सोदतात जाय. दुसरी कोण फिरगोसकारां बऱ्या मनाचीं आसा जेजू क्रिस्ताचे शेगुणटी जियेतात पूण तांचेर नाका जाल्लीं गाराणां घालून तांचें कितें कितें उलोवन तांचें जिवीत वायट करून सोकला घालूंक सोदतात जाल्यार म्हजो जबाब कितें आतलो? हे मातये पोंदा चेपून ना ना हांव म्हज्यान आनी जावचें ना हें देवाचो वावर आनी मुखार व्हरचो ना. म्हजीच समुदायाची वांगडी कितें कितें उलयतात म्हजीच फिरगोसकारां कितें कितें उलयतात चल हांव सोडून दिता नाका. जें बागेन पावलूनय करूंक जातालें. दुसरो जबाब आसूं हांव ही माती हापुडटां हे कोस्ट हातयार कोत्तां जैत मेळून घेवं. कितेंय जावं हांव फाटीं सरचो ना. हांव मुखार वेतलो. कितलोय जोखमी जावं घोडी हांव कुडीन जोखमी जावचो ना. मनान आनी काळजान जोखमी जावन लोकांची उतरां आयकून काळीज इतलें जोखमी जालां जाय देवाचो वावर फुडें व्हरता म्हणून. पूण हांव कितें करतलो? मातये पोंदा चेपून थंयसर मोत्तलो मुखार वेतलो काय? आयज देव आमकां सांगता जे भाशेन बागयोन पावलून केलें जितलेय कोस्ट आसले ते हातयार केले आपणाक जैत मेळून. हें की गरजेचें. त्या पासत देवाचो वावर मुखार व्हरतना जायते असले कोस्ट येतले असल्यो माती कोसळोन आमचेर पडटली. जावं ती कोणूय जावं देवाची बावार्थी आसात ती देवाचो वावर मुखार व्हरता आसतना असली माती आमकां चेपून दवरूंक सोदतली. पूण आमी ते मातयेचेर वयर सरून जैत मेळून घेवंक गरजेचें. देवाचो वावर बंद करिनासतना फुडें वचूंक गरजेचें. आयज देव आमकां तें उलो मारता. आनी ह्याच पासत दुसरे सुवातेर बागी हे देवाचें उतर आमकां उगडास करता. दर एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यां भितर हें कोश्टाचें म्हत्व ओळखून घेवं. आयज काल कितें जाता काय कितें भुरग्याक आवय बापूय कोस्ट दिवंक सोदिना. त्याच पासत भुरग्यांक तरणाट्यांक देखून कोश्टाचें मोल ओळखून घेवंक सोदिना. ना बाबा नो डोंट डू दॅट आय डू दॅट. तूं करिनाका हांव कोत्तां तुजें बॅग हांव वतां तुका हें हांव कोत्तां. जायतीं आवय बापूय आसात आपल्या भुरग्यांक कोश्टाचें मोल ओळखून घेवंक आदार दितात. यो भायर यो जोडो मांड. भुरग्यांक घेवन ल्हान जावन तीं जोडो मांडून तांकां आदार दितात. शिकूंक कशे भाशेन त्रास पडटात ते. जावं कसलेय वावरान भुरग्यांकूय मिसळ कोतात. ना चायल्ड लेबर न्ही तो पूण भुरग्यांक शिकूंक कोश्टाचें मोल. कित्याक आयज काल एके भाशेन जरी तर भुरग्यांक कोश्टाचें मोल मेळना जाल्यार जेन्ना जिवितान कोस्ट येतात हींच भुरगीं हींच तरणाटीं सोडून दितलीं. आयज कितलीं तरणाटीं आवय बापायच्या पयशांचेर नाचतात. म्हज्या आवय बापूयन जाय तें दवरलां तरणाटीं ते बारा जाय तें दवरलां. आनी किरीत भाशेन जी ट्युरिजमांत आसतात इजी मानी एके भाशेन मेळटा थंयसर म्हज्या आवय बापूयन जाय तें जोडलां. हांव पाद्रीकूय बीन हांव लोकांकूय बीन हांव कोणाकूय बीन म्हज्यान कितेंय करूंक जाता. पयशांच्या पोदयेचेर नाचतात भुरगीं नाचतात. आवय बापूय देखून आवय बापूय वाड्याक कोस्ट करतात. कित्याक खंय तरी आवय बापूय चुकता भुरग्यांक कोश्टाचें मोल ओळखून घेवंक तांकां शिकोवंक कोस्ट कसले वावर कितें तो. आनी ह्या पासून गरजेचें जावं हींच भुरगीं फाल्यां सकाळीं खंयसरूय वेतात थंयसर जावं ते वावरा जाग्यार जावं हांगा थंयसर कोणेंय कितें म्हणलें जाल्यार आवय बापूय वेतात. हांव पळयतां कोणें कितें म्हणलां तुका यो. त्या भुरग्याक हांव उत्तेजन दिवचें ना. जे भाशेन हे कोस्ट येतात त्या कोस्टाक फुडो करूंक ना. वच तूं कितेंय म्हणो दुसऱ्यान कितें म्हणो तूं फाटीं सरो नाका तूं मुखार वच. हांव वेतां झगडोंक त्या भुरग्यां सरशीं आवय कशी बापूय कसो ते तांचे आवय बापाय सरशीं जावं ते इस्कॉलांत वावरा जाग्यार म्हज्या भुरग्याक कितें म्हणलें म्हणून हांव वेतां. म्हज्या भुरग्याक हांव गोट करिना त्या कोस्टांक फुडो करूंक त्या दोगडांक फुडो करूंक. आनी त्या पासत म्हजें भुरगें घोडी फाटींच उरतलें. कितलो तेंप म्हूण एक आवय एक बापूय कसो हांव म्हज्या भुरग्यांक लागून हांव झगडटलो. म्हज्या भुरग्यांक केन्ना हांव गोट करतलो. म्हज्या भुरग्यांक हांव केन्ना शिकयतलो ह्या कोश्टांक फुडो करूंक. हें गरजेचें. आयज किरीत भाशेन जरी तर कोश्टाचें मोल ओळखून घेवंक गरज जाल्यार भुरग्यांक तें शिकोवंक गरज. कोश्टाचें व्हडतेंपण आनी तेन्नाच की हिंवूय भुरगीं वाडटा जेन्ना तांच्या जिवितांत कोस्ट येता ती आपलो वावर जावं आपलें बरेंपण जें कितें करता तें सोडून दिवचीं ना पूण कोश्टांक फुडो करतलीं. जी माती तांकां गिरासूंक सोदता चेपूंक सोदता तीच माती ती हापडून ती मुखार व्हरतलीं. तें एक हातयार करून आनी जैत मेळूंक. हें गरजेचें. आनी त्याच पासत
जेन्ना हांव कोश्टाचें म्हत्व ओळखून घेता, कितलोय मनीस कोणूय जावं तो म्हाका चेपून दवरूंक सोदीत जावं उतरांनी वो कोरण्यांनी, म्हाका कोणें आडावंक जावचो ना. जरी तर हांव कितें बरें करता जाल्यार हांव सदांच मुखार वचत रावतलो. जावं तो देवाचो बरो वावर वो समाजान बरो वावर, कोणूय कितें म्हणो, ही माती जी म्हजेर पडटा ती म्हाका हांगासर ह्या खोंडांत पुरूंक शकची ना. पूण हांव ही माती फाफडून ताचेर उबो रावन हांव जैत मेळून घेतलो. कोश्ट गरजेचें आनी दर एकल्याच्या जिवितांत कोश्ट आसा, पूण त्या कोश्टान पुरून मरूंक एक ऑप्शन आसा, वो ताचेर जैत व्हरूंक जैती वोवन जावंक दुसरें ऑप्शन. हांव कितें विचून काडटलो काय, बागीवन आंतोनीक देखून जो बरो वावर करतालो जायत्या जाणांनी ताचेरूय घातली, पूण ताणें ह्या कोश्टाच्या पोंदा मरूंक ना तो. पूण बोलदें जाल्यार हेच कोश्ट एक हात्यार केलें जैत मेळून घेवंक. आयज हांव देवा लागीं मागता काय, देवा हे कोश्ट व्हर, म्हज्या जिवितांत कोश्ट आयले ते व्हर. वो हांव केन्ना तरी देवा लागीं मागता, देवा म्हाका बोड दी ह्या कोश्टांक फुडो करून. केन्ना तरी हांवें मागलां काय, देवा ही म्हाका पिडा आयल्या, हांव जायते फावटी मागता देवा ही पिडा व्हड. हांवूच मागता देवा म्हज्यान जायना, पूण देवा लागीं केन्ना हांवें बोड मागलां, देवा म्हाका आदार दी हे पिडयेन पयण करून, ह्या कोश्टांक फुडो करून. म्हज्या घरांत कुटुंबांत जायते प्रश्न आसले, हांव म्हणटा देवाक एक काडून उडय. ओ देवा लागीं हांवें केन्ना मागलां काय, देवा तूं म्हाका आदार दी, हे म्हजे फॅमिलीन प्रश्न आयल्यात, कोश्ट आयल्यात, तांकां फुडो करूंक, मुखार वचूंक आनी जैती वोवन जावं. तेन्ना की हांव कोश्टांक वेगळेच नदरेन पळयतलो. हीच कृपा दर एकल्याक मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपूण पयले सुवातेर जेजूच्या बोरवाशान बोल्लेले गोवाय जावंक आनी होच बोरवांचो आपले पोरजेक वांटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या गोराब्यांत आनी समाजांत जियेतल्या दर एका वांगड्यान देवाचेर आपलो विस्वास दवरून सदांच जिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. हे मिसा बेटींत लेनीन नोरोना आनी आपलें इंतेसांव भेटयलां. ताका बागयोंत आंतोनीचे विनोनेन बापाचो सुबाव आशिर्वाद फावो जावंक ताचे खातीर मागुया. थळ बाबा कालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दानादरचे वेळार आमी गायन घेवया C35 पेज 43. Diam ka jiwa
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सुबेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका हांवें देणी वोमता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूं संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सुर्गींचो तो उचारा व्हरतो अप्रेमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता. जबुदा जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताचे परम योजनान आदल्या योजनाक सोपुनाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक कोरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सुर्गीचे सूर दरबार निरंतरीन गायतात तुजे मुखार. Surgani संसार ओल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय 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 जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. जांच्यान दिमी घालूंक जायना तुमच्यान बसूं येता, फाटल्यान आसा तांकां दिसती पडना. आपलीच खोशेन खोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगो. पातकांचें बोगसणें मेळचें. तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. सगळीं उबी रावया. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. सोम्या जेजू तुझे पुनर्जीवन परगटा. सोम्या जेजू तुझ्या येण्या आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो हांव भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणाची खावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रोगो शिवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बापा फिलिप नेरे आमचे गवडी बापा आनी सगळे आनी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडू पुनर्जोनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समोर उपतात कोण पिडयेंत आसात कोण नोकरी सोदतात भुरग्याचे देण्याक आशेतात जिविताचो सांगाती सोदतात आपल्यो गरजो घेवन आयिल्ले आसात तांची दया कर म्हूण हांव मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगाती बागेवन दवरता बागेवन तांदून आनी सूर काडून तुका मानुल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांट तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनां दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीत दवरून म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिराय आमकां आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन उतरेकता तर आमकां जीवदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आगंदांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमान तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्ही म्हणजे पवित्र सुबेच्या भारताची दिश्ट आमची कशे प्रमाणे तिका शांती दी आंतूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सुम्या शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुबाकी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आमी क्रिस्ताची कूड शेव मेरेन सगळी उबी रावतले उपरांत आमच्यान बसून दी मेरो मागण्यान वेळ सारूं येता Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. आमी कोमयांच्या वेळार गायन घेवया R38 पेज 196 Oh
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दोळार दिश्ट घाल. पास्कांचे सुमरुमणीन तुजे सासणीक मोगाच्या गुठां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर महिमेवन कोर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गेल्या मंगळारा दीस तुमचें धोर्मदान जालां 40,920 रुपया. ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. कोणाकूय कुमसार जावंक जाय जाल्यार मिसा उपरांत फादर आसतलो कॉरिडोरान तुमच्यान कुमसार जावं येता. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमची सवय असो. सूर पदवीधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. भाग्योंद आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्योंद आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्योंद आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धोर्मदूता. खोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ. बोर म्हजें मौन जाणवाय. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें गोंदी बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगेंत आयलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणयतलो आनी गरोज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. बाकी थांतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळलीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोंती म्हज्या भिरांती आनी आखान पळय. तुजे विंगेंत आसले बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बाकीऊन तांतून तुका उलो मारतुल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण हांगा सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनंतीन जीव सारकेले बरे गूण इते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातले हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनंती कर. आमेन.